गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ही आमकां सगळ्यांक खबर आसतली. इट इज इन न्यूज फॉर ऑल द रॉंग रिजन्स. आणि ह्या बँकेचो चेअरमॅन जो आसा उल्हास फळदेसाय, ही इज इलिगली ऑक्युपायींग द चेअर ऑफ चेअरमॅनशीप. तो निवडून जो आयलो तो सहकार अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी वास्को, ज्याच्या बेसिसाचेर तो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्हाचो डायरेक्टर जालो आणि सबसिक्वेंटली चेअरमॅन जालो. 30 एप्रिल 2021 कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनल जें आसा, गोवा गव्हर्मेंटाचें कोऑपरेटिव्ह ट्रिब्युनल, हाजें कोऑपरेटिव्ह अपील नंबर 5/2020 हाज्या अंतर्गत उल्हास फळदेसाय हाजी अपॉइंटमेंट इन सहकार अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, जो ताका डायरेक्टर म्हणून अनअपोज केल्लो, वॉज सेट असाइड आणि वॉज क्वेश्ड. तो डायरेक्टर सहकार अर्बन कोऑपरेटिव्हाचो डायरेक्टर म्हणून ताका सायडीक केल्ल्यामुळे मागीर ऑटोमॅटिकली तो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्हाचो डायरेक्टर जावंक शकना. डायरेक्टर जावंक शकना म्हणटकूच चेअरमॅन म्हणून तो कसो वावुरता अजुनूय. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन रिक्रुटमेंट करपा खातीर 177 वेकन्सीज हांच्यांनी काडल्या. भुरग्यां कडल्यान एप्लिकेशनां घेतले, परत सेटिंगां करतले आणि जाका म्हणून अधिकार ना तो सेटिंगां करतलो चेअरमॅन म्हणून. आणि 59 इंटरनल प्रमोशन्स ताजी बोली लागली वतली. वी आर कन्फर्म्ड अबाउट दिस. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी जावची. रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हु इज डायरेक्टली इन कनायवन्स विथ उल्हास फळदेसाय हु इज अनलॉफुली द चेअरमॅन ऑफ गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक, हांची दोगांयची चौकशी जाता आसतना सध्याचो रजिस्ट्रार जो आसा ताका सस्पेंड करून ताजेर इन्क्वायरी बसोवची कोऑपरेशन मिनिस्टरान गोंयच्या, जो सुभाष शिरोडकार आसा, एक स्वतंत्र कमिशन नेमचें, ताका सस्पेंड करचो आणि उल्हास फळदेसाय सुद्धा चेअरमॅन नाशिल्ल्यानी तो ज्या पद्दतीचो ताजो वावर जो आसता, ताजे इंटरफियरन्स जे आसा प्रत्येक प्रकरणान, आणि वी डाउट 177 ह्यो वेकन्सीज ज्यो आसा त्यो मेरिटोरियस गोंयकार स्टुडंटांक मेळच्यो ना. हे सेटिंगां करतले आणि विकताले नोकऱ्यो. हाजेर मुख्यमंत्री जो आसा प्रमोद सावंत हाणें लक्ष घालूंक जाय. हे जॉब स्कॅम जे आसात ते अनअर्थ आणि एक्सपोज केल्या शिवाय न्यायाची अपेक्षा करप म्हणजे आमी फक्त आता कोर्टाच्यो पायऱ्यो धरवच्यो पडटल्यो आणि त्यो करच्यो पडल्यो इन द इंटरेस्ट ऑफ रायटफुल गोवन स्टुडंट्स, जाल्यार ताका आमची तयारी आसा.